इतलं पुरा दल्ला खिंगो सुरेखा होई म्हणता साधनಕ್ಕನ್ पुरा खबर सांगील मका मक मंगेलेद्रक त्या प्रसंगच्या दायना म्हणूची हंग्योन सांगतस हो तुला एक काम केलं गो सुरेखा सुरवेरी अम्मा कुडुवाना हे विषय कळली म्हळ्यार तिका इतलं बेजारता दलरी पळ गो ते कसने कण्ण अरियदिद्ದರು ಕರುಳು ಅರಿಯುತ್ತದೆ म्हण कसं की म्हणतात मो पोट्टा अंतक कशी कळतं पळगो ही अका कष्टरस म्हणू हंग अम्मा कशी कळतं पळगो संकट दत्ता तळमळ दत्ता म्हणतस मुगो होई म्हणता करಳು बಳ್ಳಿ संबंध मला तशींच नवे हाव उपायरी मंगेलकी चिंचंबा खूट करेला करडे गांधवरला हुन्याक लायक दत नवे आणि हे कसन बा कसन ಮತ್ತೆ कवत्तनामू हा हे कुळताकडीचे पेस्ट तुम्ही हळल पळयत पैरी ते 2 करडे पेटयतस त्या पुरा हुन्याक दियते आणि नोंची गिंची म्हळ्यारी हुन्नीची ते कोण दवर नसतं मो कसंदलरी एक 4 तरकारी फ्रूट्स प्रहोरात म्हणता हा दायत गो एक काम करता ब्रेड निपट असल कसने ಹೊರ್ತಾ अक्का कही दत्ता पाप चरडुवांक कही दत्ता हा हा तशी करते आणि हंग पैर भयेल विषय होण्याक सांगची नका पाप ती काही मस्त टेन्शन असतं नव्हे हजमध्ये तो ह्या पर सांगची नका अयो त्या तू सांगवे सुरेखा मग कळ नव्हे हाव ते कसने अक्कल सांगना सुरवेरी थई कशी परिस्थिती म्हण पोळो का मका व्यार लायक ना म्हणतस भारी कष्ट रस म्हणताना एक 10-15 हजार ಹೊರ್ಚುಗೋ दिवचवे अय्यो तुमच्या निम्मू कवेते होर दियेती तुमगे लक्क तुम्ही दिनशनी कोण दिव का संगती होराती मग तुगेल तसल बाईल मेळ्या म्हणच्याक भारी खुशी देत गो खंचकी जन्मत पुण्य तू मग मेळ्या गो आईच्या कालान तू माय मावांक काही पळोवंक घेना ती नंद घरा येत म्हळ्यारी कुळार वचून बसता ती तशेंच तू मिगे लाक्काक हुशार ना म्हण कळली कुडले वचून पळोवन येती म्हणता ताजोटो एक इतले खाण पुरा कोण दिल्या दुड्ड दी म्हणता बद भारी खुशी देत गो अय्यो हंत ಹೊಡ್ಡಸ್ ತಿ ಕಸನಸ್ म्हणता मक कसने कष्ट म्हळ्यारी मिगेल कुळारची आणत्वे मिगेल भाव दवो भावा बायल दवो मक कसनेची हेल्प करनत्वे मिगेल भावा बायलाची के कटपिटी पिटपिटी करता ना म्हणा दलरी कसनेचे कष्ट व दिवकतीश म्हळ्यारी काही आडपाय घालून बैसा ना चिक म्हणता नीनु तरपता तशीच म्हणता आम्ही एकले दल्लरी आमका नेकली दत्तती त्या पर आलोचन कर नकती सुरवेरी होन्नेल परिस्थिती कशस म्हण पळयती होन्ने खंगा आपण हडियत सिले दर चढुवांग स्कूल असे नवे होई मारैती हंगा आपण हडियत सिले असो सुरवेरी ते कसन परिस्थिती म्हण पळोवन घेता हा दायत म्हणता मावंग सांगला की ना बा अन्न कसने विषय संगनी हाव अशी बेजार दत्ता ना एक 4 दिसू अक्कते वत्ता म्हणले अन्न कहीच के डाऊट आईले मागिरी 4 दिस नाही ना एक रात रापून येता कसले की अक्का पळो का म्हण दिसतस तशींच येता ना ताई किलो वाळी प्र घेऊन येता म्हणले डाऊट येऊन असता बा मायकनी मावांग दोघांके डाऊट येऊन असता दलरी अम्मी दावनो सांगची नका तकड खई मत गो माय होटेलिन की म्हण पळचत म्हणता सध्या माय होटेनी ती हा लायक दिले बॅगनी रेडी केला वे वही म्हणता पूरा रेडी केला बार सराती अयो अम्मा तू उठेल वे असील असील म्हणके अकल घरावच कमळरी माका कळना म्हणलकला रे कसन की दल्ला मिगेल दुवेक कसा म्हण सांग अय्यो माई कसन उल्लयतती भावान बहिणील घरावच्चक कारण दावकावे अशीची वचने कमन दिसली तंका वत्तासती कशाला कशी प्रश्न घालताती केदनाय नतिले असील असील म्हणके हो बार
विचारला मला रे म्हाका मान गो सुरेखा तू काही विषय गोत्तस म्हणूची म्हाका दिसता सांगचेनाची म्हणल्यातली दिसता नवे तसल कसने नागो अम्मा आमगेल सुरेखाक तायकिलो कीरलो हे ते प्रखवका म्हण आशी खंय ते हाडलेल म्हणके दत्ता आक्काक न्ही बाबाजीक पळोवन उरलेल म्हणके दत न्ही गो हांव ते गेलेली ना ती आमगेल विश्वनाथाक आनी विनुताक पळयन अशी कितली वर्ष जाल गो हांवें ताकाची असील म्हणके म्हाका वचका म्हण आशी दल गो अम्मा सांगता म्हळ्यार सुमार टाइम दुखून हांव लेखतसिल्लो वचका म्हणून एक न्ही जाल्यार एक आसतसिल न्ही गो तशें दोन वच्चे जाय न्ही तूं अशें न्ही अनुमान करता जाल्यार हांव वचना गो सोडी अय्यो तशें न्ही सांगू नाका मैनाता वचून यो मारया भायर सरलेले का हांव कसले आड येवचे पळय कसनेची पुणी विषय असला रे मिगेला दंपून दवर नाका सांगता म्हाका सांगता गो अम्मा तुगेले संगन अशें आनी कोणाला सांगचे गो हा तू तशें न्ही लेखो नाका सुरवेर हांव तांगेल घरा वता उलयता कसनेची विषय असल्या रे म्हाका कळटा नवे तुका सांगता दैतवें हाँ ने खबर मैनाता तिगेल माय माव कंचना मनेच म्हणून गोतच नवे त्यांनी कसने उलटा सीधा उरलेला रे तू कोप्पून कसने जवाब दिवचो वचू नाका पळय एक गडे वचून तांकां सोवून येवचो व्हड विषय न्ही मागीर आमगेल वनमालान ते राबका न्ही रे तिक नवे कष्ट आनी तू कसने उरलेला रे सत्येंद्राक बेजार जाता कडे रे कितले म्हळ्यार ताका आनंद नवे आम्ही उलयल्यार ताका बेजार जाता पूर्तीच कोपू तिजेर काडतरे पाप मागीर आमगेल वनमालान अनभवसूका जाता कसने उलो नाका आनी कसून जाल्यार उलोवन ती म्हाका न्ही म्हणूची यो दैतवे अय्यो तार मय्यल आनी वैकुंठ मम्मल विशय यो गोत नावे म्हाका तांके सेर मीठ कसने उरलेल्यार हांव कान्नाका व्हर ना तू त्या प्रयत्न काणका हांव वचून येता दैतवे हाँ हाँ हे चिंचा बेखूट म्हळ्यार आमगेल वनमालाक भारी प्रीती तिक दी आनी सुरेखान कसकसा घाल्ला म्हणून गोतना जागृती दायत कोमा पूर दिवन येता आनी घेवन येता दैतवे ಹೊನ್ನೇನ ಮರಳ ಪಾನ್ ಕಸನೆ दिला रे तक्षण मग फोन करते हम असला पुरा रेडी करता तुम्ही पान हल्ली कुडले दूचनी सिजोनो बाजू चीची ह्या पंता बाजून करत माय हाव अय्य आणि के तो वचनी तितली भितर ही मरळ बापन्नाचे पत्रड बाजूच्या गेल्या तू वचून अरे महिनाता हा दायतम्मा तू कसने येचन काणका आराम रास सुरेखा हा कळली म्हाका मायन खाव चंद कोण पळोवंक घेता तुम्ही बार सरती